हांवें पळयलां की इतलीशीं वर्सां हांगा काय इतले बुडनासले, पण ह्या वर्सा इतले बुडलां. म्हाका दिसता की प्री मन्सुनाची कामां हांगा जावना अशी दिसता, जी जावपा जाय आशिल्ली. आनी ती जावना जाल्यार आतां तरी ती घेवपाक शकता की जेन्ना पावस कमी जाता तेन्ना ही कामां करूं शकता अशें म्हाका दिसता. फुल चेअरपर्सन नाव एक म्हूण झालं आणि वास्को बुडला, स्वतंत्रपात बुडला, सासमाडे बुडला, उर्ले बुडला. आता हांव न्हू कितें करपाचें आता. ओन्ली लास्ट ऑप्शन म्हाका आतां मिळेल नाका बन आमच्या युडी मिनिस्टराक वचून हेल्प मागपाचें इतलें चिंतलां आतां. हांगा 15-20 दीस जातले हें करून, आनी हें आतां पळय सारकें करूं ना मुन्सिपाल्टीन सगळी वाट लायली हांगा, कळ्ळें न्ही. हे आमकां हे त्रास ही आमची सोय मुन्सिपाल्टीन करपाची. आता हे काम केला, कोणाक पैसे दिला, किती गेले काय खबर नाही. कांयच ना. आयज तुमकां सगळ्यांक दिसता की हांगा जसो पावस पडला, एकूच पयल्याच पावसान फूल वास्को बुडलेले आसा. हेच्या पयलीं जेन्ना आमी चेअरपर्सन आसतना अंडर लिडरशीप ऑफ कार्लोस आल्मेदा आमच्या वास्कोचे आमलेले हांगा फ्लडींग म्हणटा तें जावंक ना. आनी आयज तुमी पळयलां आख्ख्या वास्कोन फ्लडींग जालें आहा. लास्ट मिटिंगेक जेन्ना एक चेअरपर्सनान म्हटलेलें आसा की 80% काम डिसिल्टींग आमी कंप्लीट केल्लेलें आहा म्हणून. पूण आयज तुमकां दिसून येता 80% कंप्लीट जालां. म्हाका 10% सुद्दां काम डिसिल्टींग जावंक ना. हेच्या पयलीं केन्ना तशें जावंक ना. आमी टायम टू टायम प्रायोरिटीचेर डिसिल्टींग केल्लेलें आसा. आमी केन्ना डिस्पेशेट करूंक ना. ग्रासरूट लेवलसून MLA जाल्लो आसा, तो 3 फावटी कावन्सिलर म्हणून जाल्लो आसा. त्या कारणान ताका सारकी खबर आहा वास्कोन डिसिल्टींग खंय खंय करपाक जाय पयलीं. तर एवरी इयर जेन्ना हांव सुद्दां चेअरपर्सन जालो 3 वर्सां पयलीं हांव 3 वर्सां चेअरपर्सन जालो. आनी ते एवरी इयर जेन्ना तो म्हाका सांगतालो हे ओपन कर आनी तें काम आमी आमी डिसिल्टींग करून काम केल्लेलें आसा. ताका लागून एक वरां सुद्दां वास्को फ्लडींग जावंक ना. आयज हे फर्स्ट टायम आयज आमच्या कालूस बाबान मिटींग घेतली. लास्ट विकान मिटींग घेतली की डिझास्टर मिटींग घेतली डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान. तेसो जो मेन्शन केलेलें की डिसिल्टींग जाल्यार तें सारकें जावंक ना. चीफ ऑफिसर सांगलेलें, तेंच्यानी एश्युरन्स दिलेलें की 8 दिसां भितर आमी कंप्लीट करता म्हणून. पूण तेंच्यांनी कांय करूंक ना म्हणून आयज ही दर्शन जाल्लेली आसा.